ग्रामीण भागांतल्या शाळांचो भार घेवपाक 2 ग्रामीण वाठारांतल्यो शाळा श्रीनिवास धेंपेन दत्तक घेतल्यात। ह्या विशीं धेंपेन सोमारा सरकारा कडेन MOU सय केलो। धेंपेन स्वखोशयेन ही जबाबदारी पेलपाक फुडाकार घेतला। गोंयच्या बिझनेस हावजांनी जर अशे रितीन जबाबदारी पेलपाक फुडाकार घेतल्यार सरकाराक मदत जावं येता म्हण मुखेलमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमचो बाबा धेंपे श्रीनिवास धेंपे जाणें जेचे फॅमिली तशी शैक्षणीक क्षेत्र गोंयची पयलें कॉलेज हें धेंपे कॉलेज जें आमी शिकल्यात। ताणें फुडाकार घेवन आपल्याक जे जुने कॉलेज आसा किंवा हायर सेकंडरी आसा त्यो ठीक आसा, पण आपल्याक सरकारा बरोबर ह्या क्षेत्रान वावरपाचें आसा अशी इच्छा प्रदर्शीत केली। आणि ग्रामीण क्षेत्रांतली 2 हायस्कुलां आमी, एक धारगळी ही दाडाची गव्हर्मेंट हायस्कूल दाडाची वाडी आणि दुसरें सांग्यार ग्रामीण भागांतली, एकी कडेन 140 भुरगीं आसात, दुसरे कडेन सादारण 240 भुरगीं आसात। ही मुद्दम आमी 3 वर्सां खातीर तांच्या कडेन दिली। सगळो तिचल्लें रिफर्बिशिंग, तिचल्लें एक्सपेरिमेंटेशन, सगळो खर्च 3 वर्सां ते करतले। एकूणच शैक्षणीक क्षेत्रांत इन्व्हेस्टमेंट सरकार करता, पूण गव्हर्मेंट हॅज इट्स लिमिटेशन। म्हाका दिसता जी बिझनेस हावजीस आसात, इंडस्ट्रियल हावजीस आसात, तांणी अशें शोल्डर करप काही भार हो खूब उपयुक्त गोंया खातीर जावंक शकतलो। एक आमच्या तकलेंतसून न्ही, बाबा धेंपेनूच हो विशय हाडलो आणि आमी लगेच उचलून घेतलो तो, आणि आमी तांकां 2 शाळा आमी दितात। एक आदर्श गजाल घडटली